बेळगावचो फामाद मीन उद्योजक प्रसन्ना गोटकेक मंगळारा मुंबई अटक केली। मीनाची फटीची प्रमाणपत्रां करून कमी ग्रेडीचे मीन विकले म्हूण छत्तीसगडातल्या शिवनाथ मिनरल्स हे कंपनीन गोटके आड कागाळ केली। रायपूर आणि मुंबईच्या पोलिसांनी मिळून गोटकेक मुंबई धरलो। गोटकेन कंपनीक 50 कोटीची टोपी घाल्या असो आरोप कंपनीन केला। हे केशीतले आरोपी वास्कोचो जयेश परब, एजंट हसन इंगोडकर आणि जिओकॅम लॅबाचे संचालकांक पोलीस सोदतात। There was a warrant of arrest. There was a warrant of arrest issued by the Chief Judicial Magistrate for Prasanna V. Godge to be arrested. Now he has been absconding for a period of almost 12 months. Yesterday in the evening at around 7 o'clock, he came to be arrested by the Bombay police on the warrant of arrest issued by the Raipur police. And at the moment, he is being transit remand has been obtained and he is in the custody of the Raipur police and is on his way to Raipur. It is a case pertaining to cheating, a case pertaining to cheating the complainants of around 50 crores of rupees on the promise of supplying iron ore when in fact he was supplying iron ore of a particular grade, when in fact he was supplying an inferior grade iron ore, and which came to be rejected. Point. Now also note, one more point is to be noted, is that apart from the case registered against Prasanna V. Godge, a case also of cheating has been registered against his associate Mr. Jayesh V. Parab and also against Geochem Laboratories, who have issued the false certification of the iron ore to Prasanna V. Godge and his partners Mr. Jayesh V. Parab, and investigations are on of the Raipur police. Are you aware of any cases that have been? No, I am not. I am not aware of any such cases. But it appears that false certification regarding the inferior ore grade that has been done appears to be a lucrative business today. चर्चिल लोकसभा वेंचणुकेचे तयारीक लागला। मार्चातले विधानसभा वेंचणुके उपरांत राजकारणांतल्यान घरा बसच्या पडिल्ल्या चर्चिल आलेमावान 6 म्हयन्या उपरांत परत पेंगट बांदून नेटान कामांक सुरवात केल्या। जानेरा सावन आपले कार्यालय लोकांखातीर उक्ते आसतले अशी घोषणा मंगळारा नावेली जाल्ल्या जाहीर सभेन चर्चिलान केली। दिगंबर कामतीनच आपल्याक वडयलो असो आरोपय चर्चिलान परत एक फावट हे सभेन केलो। म्हाका लिडरान उडयला आनी मेन लिडर पळय म्हणटा तो दिगंबर कामत आनी दिगंबर कामताक मुझे ओपोनेंटा कडेन खूंय मिटींग येयला केन्ना गेल्या म्हज्या लागीं प्रूफ आहा हांव केन्ना दाखोवपाक शकता। देखून कालतान सगल्यांक देव बरें करूं। पारीकार आपले तकलेन तें उतर म्हणपाचो ना। पारीकार म्हणटा तो एक बरे तकलेचो मनीस, बरो शिकलेलो मनीस, बिस्तो मनीस न्हय। जे 75% फ्रॉड नाविल्यांत रस्ते जाल्या म्हणला तेणें सिस्टमॅटीक म्हणला, चर्चिल म्हणलो ना। म्हज्यावन पयलो एक कडेन आसलेलो PWD मिनिस्टर, पळय जाल्यार जायत सांगोंक जायना, पूण इंजिनियरान केले जायत सांगपाक जायना, कित्याक रस्ते हांव करिना। रस्ते चर्चिल आयले हांव PWD मिनिस्टर सँक्शन करता, करपाचें काम इंजिनियर। गोकाराक हांव सांगूंक सोदतां, हांव तुमच्या बराबर आहा, नावेलीच्या गांवांत आहा, नावेलीच्या गांवांत आसतलो, नावेलीच्या गांवांत आसतलो आनी जे पर्यंत जानेराचे म्हयन्यांत सरून हांव म्हज्या ऑफिसांनी काम चालू आसतलें। सगळ्या लोकांनी तुमी जे पासत तुमी येवचें, म्हज्या लागीं कितें घडटा तें कामां करतलो। I-20 आणि टेम्पो मदी मंगळारा राती आक्षी बायपासार एक्सिडंटान I-20चो ड्रायव्हर आगताक गेलो। गाडी पणजेच्यान कुट्टाळे वटेन वताली जाल्यार टेम्पो आक्षीच्यान पणजे येताली। एके गाडयेक ओव्हरटेक करतना हो एक्सिडंट जालो। रॉंग सायडीन वचून गाडयेन टेम्पोक धपको दिलो। टेम्पोच्या ड्रायव्हराक बरोच मार लागला, ताका मेडिकलान घाला। आज सुमार 9 वरांचेर एक एक्सिडंट जालो। तितून कार नंबर J08F 9554 ही I-20 आणि दुसरी गाडी आसली ती J01Z 1779 ही आयचर टेम्पो। ह्या दोगां मदीं एक्सिडंट जावन कारीचो ड्रायव्हर आहा तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर जालो। तेजें नांव आहा धनजी ढोलू, सन ऑफ एज तेजी आहा ती 38
आनी रावपी तो दवरली सालसेतचो. कितें एक्सिडंट जावपाचें कारण कितें ओवरटेकिंग? ही आमच्या सिनाचेर आमी पळयता की हो रॉंग सायडीन एक्सिडंट जाल्लो आहा. तितून फॉल्ट आहा तो आमकां हेजो दिसून येता कारीचो, आनी तेणी रॉंग सायडीन ओवर स्पिडीन डॅश केल्लो आहा. जुवारीनगरच्या MES कॉलेजी लागसार आशिल्ल्या बिल्डिंगेंत चोरी जाल्या म्हणपाचे बुधवारा सकाळी कळ्ळें. बिल्डिंगेंतली 3 दुकानां फोडल्यात. मात एकाच दुकानांतल्यान सामान फारायला. चोरांनी सुमार 1.5 लाखाचो हात मारला अशें हार्डवेअर दुकानवालो म्हणटा. पुलिसांनी थंय वचून पंचनामा करून सुवातीवेली फिंगरप्रिंट्स घेतल्यात. सुण्याच्या स्क्वॉडाकूय भोंवडावन व्हेलो, मात कोणाचोच पत्तो लागिल्लो ना. क्या हो गया आपको? कितने बजे पता चल गया और क्या क्या चोरी हो गया? मेरे को 7:30 पता चला सुबह मॉर्निंग. बाकी जो मेरे शॉप में से ब्रास का आइटम्स और एल्युमिनियम का आइटम्स जो चोरी हुआ है, अप्रोक्स जो उसका अमाउंट है 150 लाख के आसपास रहेगा. और क्या हो गया है? सामान का कवर भी और बाहर उड़ा है? हाँ, पूरा सामान का कवर बाहर उड़ा रखा है, लेकिन मेन रोड के सेंट्रेंस पे शॉप है मेरा, ऐसे हुआ. और बाजू में और 2 शॉप भी चोरी का वो ट्राई किया है चोरी करने के लिए. अटेम्प्ट हुआ है. हाँ, लेकिन वहाँ पे कुछ चोरी नहीं है. उधर कुछ नहीं है. आता घेऊया एक विसव.